बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसूं. आयज आमी परब कोत्ता जेजूचें रुपांतर आनी रुपांतर जेजून केलें महिमा दाखोवपाक कितें जातलें. हांवें संवसारांत येयला ते कश्ट भोगूंक आनी ताचे उद्देशीन जैत मेळोवंक आनी जैत मेळटच कितें जातलें हें दाखयता सिसां. तर आमच्या कश्टां उद्देशी आमकां जैत मेळटलें हेंय आमी जाणा जावंक जाय. जेजू म्हणटा तुमचो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येयात आनी हांव तुमकां सर्गीचें सूख दितलो. तर ही जावन आसा परब जेजून आमच्या मुखार दवरली दाखोवपाक जेचें रुपांतर. हें मीस आमी भेटयता जासीत द सोजा, जोकीन सांतान वाज आनी आन्ना फ्रांसिस्का वाज. आनी ह्या मिसान आमकां फोत वेळटा मेळचे खातीर सुरवातीकूच देवाचे फुड्यान आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भणिंदो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धर्म बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध. हे वसत घेवन सदांच कुवामरीक सगळ्या देवतांनी भोगतात आनी तुमकां भाव भणिंदो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. महिमा देवाक सर्गी आनी शाशी बऱ्या मनशांनी सर्वेस्परा देवाक सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका वखाणटा. आमी तुजी स्तुती करता. आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका महिमा दिता. तुज्या दोर वैभवाक आसत आमी तुका निर्वाजता. सौम्या एकल्याच जोडीक पुता जेजू क्रिस्ता. सौम्या देवा देवाचे शेलये बापाच्या पुता तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमचे मागणे आयकून घे. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची काकूत कोर. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं सोमी, एकलोच तूं भोव व्हडतो. आमेन. प्रार्थुया.
सर्वेस्परा देवा, तुजे एकल्या जणीत पुताच्या महिमेबरीत रुपांतरा वरवीं आमचे पुर्वजांनी दिल्ली भारताच्या गुटांची साक्षी तुवें तीर केली आनी आपणायल्या भुरग्यांचें संपूर्ण रुपांतर विचित्र तरेन आदी फुडेंच खुणायलें. जे मोगाच्या पुताचो तळा आयकून ताचे बराबर दायजी जावंक आमकां तुजे सेवकांक फावो कर. तूं देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासनांच्या सासनां. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिवासनां दवरलीं आनी एक जाणटो एका स्थानार बसलो. ताचें न्हेसपा आवरण हिमा पोरी धवें, ताचे तकलेचे केंस कापसा सारके नितोल. ताचें शिवासन एका उज्याच्या आकट्या पोरी आनी ताची चाकरां जोलत्या उज्या पोरी. ताचे मुखावेली एक उज्याची नोत व्हांवताली. हजाराचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्याय सभा बोल्ली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेलून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काला युगां आदल्याशी आयलो आनी ताचे शी वेलो. ताका अधिकार, मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगल्या पोरजांचे, राष्ट्रांचे आनी भासाचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासनाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवटकेचे केन्नाच निसंतोन जावचें ना. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे प्रितुमे वयर तोच वरतो. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे प्रितुमे वयर तोच वरतो. सर्वेस्पर राजवट चलयता, प्रितूम मुरगोटू. दीप आनी जुवें आसा ते सगळे आनून बरीत जावं. ताचे भोंवतणी कुपां आनी कालोक, प्रमाणीकपण आनी न्हीद ताचे सोदरेचे कांबे. जबाब: सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. सगल्या संवसाराच्या दोनया मुखार पर्वत मेना वरवीं कोट्टा. अंतराल ताचे प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगल्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. जबाब: सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. कित्याक म्हणल्यार तूंच सर्वेस्पर, सगल्या संवसारांत तूंच भोव व्हरतो, सगल्या देवा परस तूंच श्रेश्ठ. जबाब: सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. हो म्हजो पूत केरीत आपुरबायेचो, ताचेर आसा सगळें म्हजें दादोसपण, तुमी ताचें आयकात.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं मातवा प्रमाणे शिव वर्तमान आपल्या कोश्टा मोलनाची खबर सांगून सुमार 6 दिसां उपरांत जेजून पेद्रूक जाकोबाक आनी जुवांक जाकोबाचे बाक एका उंच दोंगरार आपणा बराबर कुशीन व्हेले आनी ताचे मुखार ताचें रूप बदल्लें. ताचे मुखामोड सुर्या परी लोकलोकीत जालें आनी ताचें आंग वस्त्रां उजवाडा परी धवी फूल जालीं. ओचितूच मोइजेस आनी एलिजा जेजू कडेन उलयताले ते ताका दिश्टी पडले. तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सायबा, आमी हांगाच रावल्यार जबर बरें. तुका खुशी जाल्यार 3 तंबू हांगा हांव उबारतां, एक तुका, एक मोइजेसाक आनी एक एलिजाक. तो उलयता आसतनाच एका पडजळीत कुपान ताचेर आपली सावळी घाली आनी कुपांतलो एक ताळो असो आयकूंक आयलो, हो म्हजो पूत खेरीत आपुरबायेचो, ताचेर आसा सगळें म्हजें दादोसपण, तुमी ताचें आयकात. हें आयकून सीस एकदम भिवन साश्टांगी पडले. पूण जेजू लागीं सरून ताका हात लायलो. ताणें म्हणलें, उठात, भियो नाकात. दोळे उगडून पडयल्यात ताका जेजू बगर आनी कोणूच दिश्टी पडना. दोंगरावेले देंवता आसतना जेजून अशें ताका फर्मायलें, मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनो जायसर हे दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगूं नाकात. सुमियाचें शुभ वर्तमान. आमी आयज जेजूच्या रुपांतराची परब करता आनी अशें बांजल म्हणटा आमकां आपल्या कोश्टा मोलनाची खबर सांगून सुमार 6 दिसां उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी जुवांक जाकोबाचे बाक उंच दोंगरा आपणा बराबर कुशीन व्हेले आनी ताचे मुखार ताचें रूप बदल्लें. 6 दिसां उपरांत आमी जाणां जेजू शिसालें विचारता, लोक कितें म्हणटा म्हजेर? लोक म्हजेर कितें म्हणटा? आनी ते सांगतात. थोडे म्हणटात एलियास आयलो, कोण म्हणटात जेरेमियास आयलो, आदले प्रवाद्यांतलो कोण आयलो. तुमी कितें म्हणटात? जेजू विचारता, तुमी कितें म्हणटात? आनी तेन्ना पेद्रू जबाब दिता, तूं क्रिस्त जिवे देवाचो पूत. आनी जेजू इतलो खुशाल जालो हे जबाबान आनी म्हणलें, हें तुका मासा रोगतान न्हय, म्हज्या सर्गीच्या बापान तुका कोडीत केला. वाकाणटा पेद्रू. आनी तेन्नाच ताका प्रॉमीस कोत्ता, बासावणी दिता, तूं कोडप, हे कोडपाचेर म्हजी पुवी सभा बांदतलो. तूं कोडप, हे कोडपाचेर म्हजी पुवी सभा बांदतलो. आनी उपरांत जेजून ताका सांगलें कोश्टांची खबर. आपणाक कितें कितें कोत्तेलें, आपणाक कशें मारतलें, आपणाक किडायतलें, आपण जर्मण मारतलें, सगळें सांगूंक लागलो. आनी तेन्ना भयणांत बांदो पेद्रू जेजू कुशीन वता आनी म्हणटा, हें तुका केन्नाच घडचें ना. आनी तेन्ना जेजू कितें म्हणटा ताका, पयस सर सयताना, तुजीं चिंतनां देवाची न्हय, तुजी चिंतनां मनशाची. पयस सर सयताना कोणा म्हणलें ताणें जेजून? केन्ना कोणा म्हणलें? आनी केन्ना म्हणलें तेंच उतर? पयस सर सयताना आनी कोणा म्हणलें ताणें? आनी केन्नाच म्हणूंक ना.
3 ताण्यो येयल्यो जेजू कोरोण्यान 3 ताण्यो येयल्यो आनी हो देवचार येयलो ताका ताण्ण्यान घालपाक. तुका इतली पदवी आहा हातराचे उंडे करपाक, एकूच उतर उरलो, कित्या बुकेन मोत्ता तूं? आनी जेजू जबाब दिता, उंड्यास बरी मनीस येना, त्याच्या उतरावरी मनीस येता. कित्याक येयल्लो देवचार कित्याक येयल्लो? ताचें जिवीत सोंपें करपाक. ताचें जिवीत सोंपें करपाक. आमचे मनीस आहात आमचें जिवीत सोंपें करूंक सोदतात, पूण सोंपें जिवीत करून आमकां स्वर्ग मेळना. सोंपें जिवीत करून आमी जिवितांत वयर सरोनात. हार्ड लायफ. आनी जेन्ना तिसरी ताणणी जाली तेन्ना पयस सर सयताना जेजून सयतानाक म्हणलें, हेंच उतर पेद्रूक म्हणलें, पयस सर सयताना. कित्याक म्हणलें? तूं म्हजें जिवीत सोंपें करूंक आयलें. हांव सोंपें जिवीत जेवंक येवंक ना, हांव कश्टाचें जिवीत जेवंक आयलो. पयलो स्थान ह्या 12 जाणां विचून काडले तेन्ना तान जेजू तांकां म्हणटा, कोण म्हजो पाटलाव करूंक सोदता ताणें आपणाचोच क्रूस घेवचो आनी म्हज्या पाडल्यान येवचें. कोण आपणा जीव सांबाळूंक सोदता वगडायतलो आनी आपणा जीव वगडायता तो सांबाळटलो. उपरांत ताका इल्लेशें म्हणल्या भाशेन एनकरेजमेंट दिवपाक, बोड दिवपाक दोगरार वेता. तिगांयको घेवन दोगरार वेता, जुआंव, जाकोब आनी पेद्रू. आनी मागणें कोत्ता थंयसर. मागणें कोत्ता आसतना रुपांतर बदलता. इतलें रुपांतर बदलता. पेद्रू म्हणटा, आमी हांगासरूच रावया. तुका जाय जाल्यार हांव 3 तोंबू बांदता, एक तुका, एक एलियासाक आनी एक मोइजेस. आमकां आमचें सोडता. इतलें बरें लागलें ताका, आमी हांगासरूच रावया. कितें बरें लागलें? एक सावळी दाखयली स्वर्गराज्याची. जेजूक कश्टां उद्देशी हांव स्वर्ग आमकां मेळटलो आनी स्वर्गाची इल्लीशी सावळी दाखयली. इल्लीशी सावळी. आनी इतली सावळी दाखयली. पेद्रू म्हणटा, आमी सकला आनी वेचे न्हू, हिंगा रावया आमी. तर कश्टांची खबर सांगता तेन्ना ताका स्वतमान कठीण जातालें. ते पासत जेजू एक प्रूफ दिता. कितें मेळटलें आमकां? हे कोस आसल्यार कितें मेळटलें आमकां? इल्लीशी सावळी. इतलेंच तुका सावळी इतली बरी लागली आनी आखो सर कितलो बरो लागतलो तुका? तर पिणांत बांदो जेजू रुपांतराक 2 जाण मनीस आसतात, एलिजा आनी मोइजेस. मोइजेस लॉ गिवर, कायदो दिलो ताणें. आनी एलिजा जावन आसा व्हडलो प्रवादी, मेन प्रवादी. आनी हे सगळो ओल्ड टेस्टामेंट आमचो फुलफील जालो. शेवटाक पावलो जेजू क्रिस्ता सवे. शेवटाक पावलो ताणें जेजू क्रिस्ता सवे. आनी थंयसर एक जाप आयकूंक आयली, हो म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचें आयकात. देव बापाची जाप आयकूंक आयलो, हो म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचें आयकात. हेंच बावतिजमाच्या दिसाक जाल्लें. हजारांनी लोक एकठांय जाल्लो आसलो बावतिजून घेतला तेन्ना. आनी हो बावतिजून घेतला तेन्ना पवित्र आत्मो देंवलो पारव्याच्या रुपान. आनी तोच ताळो आयकूंक आयलो, हो म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचें आयकात. ताजेर जेजू कोण वळखो नासलो. 30 वर्सां भयणांत बांदो नाजारेताक रावलो, कोण वळखो नासलो. आतां 30 वर्सां जालीं, आपणाचो वावर सुरू करता आनी ओळखूंक बावतिजम घेता. कित्याक हजारांनी लोक थंयसर आसलो आनी हो ताळो ताणें आयकलो, हो म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचें आयकात. तर आयज आमी जेचें रुपांतर करता आनी हें रुपांतर आमचेंय रुपांतर जातलें. केन्ना जातलें? सोंपें जिवीत जिवन न्हय, कश्टाचें जिवीत. संवसारांत कोण व्हडलो जावंक ना. सोंपें जिवीत जिवन, कश्टाचें जिवीत जिवन व्हडले मनीस जाल्या. तेच भाशेन सर कोणाकूच मेळचो ना.
आमी तो जेजू भाशेन आमचो कुरीस घेवन ताचे फाटल्यान वचना जाल्यार आमकां स्वर्ग मेवतलो जाल्यार आमी जेचो कुरीस घेवन आमी जेजू फाटल्यान वचूंक जाय आनी भाशेन आमकां स्वर्ग फावो जातलो. दानातोयरच्या वेळार आमी गायन घेवया C43 पेज नंबर 46 C43. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा पाक मानता आसतना जा म्हण मागुया. सर्वेस्परा एकल्या जणीत पुताच्या मैमत रुपांतराचे परबे सुमयार भेटयलीं दानां पवित्र कर आनी ताचे पडजडीत वैवान आमचे पातकाचे कोतांतली आमकां नितळ करून मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं, तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सोर काडून सोर आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बिचलोल्या साक्षां मुखार ताणें आपले वैभव विचितपण परगट केलें आनी आमचे कुडी सारकें रूप आपले कुडीचें भोव व्हडा पडजोडान प्रकाश बरीत करून दाखयलें. अशें ताणें मनां शिसांची कुर्साच्या इणपणाक आयतीं केलीं आनी जी महिमाक एक दीस पवित्र सभेक आपले कुडीक फाव जातली ती आपली मनशा सैमाचे कुडींत आदी फुडेंच ओजापांनी फांकोवन दाखयली. देखून सर्गीचे पदव्या सांगात्या संवसारांत तामोनास आमी तुका वाकाणटाव जे मोहिमेक मुखार निरोतरी जी स्तुती गायता. पवित्र 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 डॉलरांचो सर्वेस्वर देव स्वर्ग आनी संसार वाला तुज्या वैभवान सर्वेस्वराचे नामी येता सौभागी होसाना. सर्वेस्परा कोरोस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर देखून दोआ परी पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमची सुम्या क्रिस्ताची कूड आनी रोगोड. कोश मोरोंक सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी कयात
ही माझी कूड तुमचे पासत समर्पूची. देश परी जण जातोस ताणें कास घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हजे उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. सोम्या तुझे मरण सोडता आनी तूं परत येसून तुझे जुनो जीवन कोण परगडटा. देखून सरस्परास मेळच्या मरणाच्यान पुनर्जीवनपणा उगडासाक आमी तुका जिविताचो उण आनी सवळूंच कास भेटयता. जे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडीन रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले ते पयसुबेचो उगडास कर अशें लेव आमचे भाग्यवंत बापा आनी फिलिपिनार आमचे गोंडी बापा, सिमिया आमच्या दारी गोंडी बापा आनी सगळे संस्कारांनी घेतल्या बराबर तिका प्रितीमोगान सुपून कर. तशें पुनर्जीवनपणाचे बरवाशांव तरून गेल्यान ते आमच्या भाव भयणीचो उगडास कर. जे काकुत्यां तोडल्या समेस्तांक जे मुखामोडाचो प्रकाश पडूंक फाव कर. आमा समेस्तांची काकूत कर आमी मागता. अशें भाग्यवंतांक वामाळेचे देवाचे माई संगाती, भाग्यवंत जुजयचो पती, भाग्यवंत दोत्ता, भाग्यवंत जेवाज आनी सर काळी तुका मानवल्या ते सगळे सांतां भक्तां बरोबर सासना जिवितां आमकां वांटो दी ताची सांगाता. तुका वाकाणूक आनी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. ताचे वरवीं ताचे सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवणान देवा सरपदवेदार बापा सुरमान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणान. आमच्या श्रोणाच्या नेमोनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दयाकडे जिविता सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरण राजेज क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान अत्रेकतले आमकां जेवदार काकुती सुरपात आनी सुटोय आनी सुराकातांतली वाठाय. कित्याक राजमूर्ती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमेश क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ताय दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकोडान सांबाळ.
तूं जियेता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक माया मोगान आमी शांती दी. देवाचे शिवे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शिवे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शिवे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. पळयात त्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा ते शेळीच्या जेवणाक वांट घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. हें तोर मातूं लय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गायन घेवया. R10 पेज नंबर 179. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र तूं संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजूं आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका आयकपडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. D25.
क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर, क्रिस्ताच्या रोगां म्हाका दादोस कर, नाणूय म्हाका उदकां कोणाच्या पवित्र कोश्टान म्हाका गोड कर, तूं बऱ्या जेजू शितान म्हाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका वेगळो आमचो बरी दिवं नाका, वायट दुश्मन तूं म्हाका पळय, मरणाच्या वेळार तूं म्हाका पळय, तुजे सोयऱ्यो तूं म्हाका पळय, वखदां सांगली तुका वाकरच्या. प्रार्थूया. सर्वेस्परा रुपांतराची पडझडीत मोहीम आमकां दाखोवंक तुजी कुशी जाली. आमी शेवल्ल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं ताचे सारक्यांत आनी आमच्या रुपांतर जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या आस्म्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात मी सोंपलें. शेवटाक आमी गायन घेवया. F3 पेज नंबर 86. F3. देवाक जाय, देवाक सोडी मानता, बाबाचा सोगात